वाडटे गरमेक लागून भलायकेचेर परिणाम जाणवपाक लागला। ताका लागून गोंयांत कफ आनी थंडी सारकी लक्षणां वाडल्यांत। गोंयांत फाटल्या 24 वरांत 19 नवे कोरोना सक्रिय दुयेंती सांपडले। गोंयांत वट्ट कोरोना सक्रिय दुयेंतींची संख्या 68चेर पावल्या। मजगतीं केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान शुक्रारा जारी केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण देशांत कोरोनाचे 796 नवे दुयेंती सांपडल्यात। फाटल्या 24 वरांत कोरोना व्हायरसाची 796 नवी प्रकरणां मुखार आयल्यात। सध्या देशभरांत सक्रिय दुयेंतींची संख्या 5000 वयर पावल्या। ताका लागून परतून कोरोनाची भिरांत उप्रासपाक लागल्या।